आदलो मंत्री मिकी पाशेकोन सुभाष वेलिंगकरा आड कोलवा पुलीस स्टेशनान कागाळ नोंद केल्या। सुभाष वेलिंगकरान गोंयचो साहेब फ्रांसिस झेवियर विशीं केल्ले वक्तव्य बद्दल तिडक उक्तायली। वेलिंगकरान सगळ्या गोंयकारांची बेगोबेग माफी मागची नाजाल्यार पुलिसांनी वेलिंगकराचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या। वेलिंगकरान केल्ले वक्तव्य गोंयांतली शांतीताय इबाडटले अशें ताचें म्हणणें। गोंयची पर्दा आतां चिंतू पडलो आहा। आयज इतले आमदार आहा, रुलिंगान आयज 23 जाण सुमार आहा। आयज हेजेर कोणे एक शब्द काडूं ना म्हणटा लोकांक कितें मेसेज पावता आयज हे सरकार हेचेर टिका करिना कित्याक तेजेर ताका मेळूना अशें हे लोकांचे आयज मनान आहा। सो म्हजी सांगणी इतलीच ह्या सरकाराक, जरी तर तुम्ही ह्या सुभाष वेलिंगकराक तरी तुम्ही ताका सपोर्ट करिना जाल्यार हांवें तेजेर कंप्लेन केला कोलवा पुलीस स्टेशनाचेर। त्या कंप्लेनाचेर तुम्ही ताबडतोब एक्शन घेयात। आयज मुख्यमंत्री आसा, होम मिनिस्टरूय आहा। आयज जरी तर हेजेर तर एक्शन घेना जाल्यार अख्खे गोंयाभर एक मेसेज क्लियरली पावली आनी पावतली की सरकार जो आयज गोंयाचे राज चलयता आसा तो सरकार हो सुभाष वेलिंगकराक सपोर्ट करता म्हणून सरकार एक्शन घेना, पुलीस जर एक्शन घेना जाल्यार एका तो रेस्कॉर्ड फ्री केलो जाल्यार ह्या सुभाष वेलिंगकरा असले आनीकूय 10 उत्पन्न जातले फुडाराक आनी गोंयांत आमचो पीस आहा तो आयज पिड्ड्यार करतले, काबार करतले।